गोंय जरी सामकें ल्हान राज्य असलें तरी दर एका तालुकांत भुंयेचो आकार वेगळो पळोवपाक मेळटा. पेडणे म्हालांत शेतां, दोंगुल्ल्यो, दर्यावेळो आनी ल्हान न्हंयो पळोवपाक मेळटात. पेडणे तालुक्याक गिरेस्त सांस्कृतीक दायज आसा आनी सांस्कृतीक दायजाचो एक मुखेल घटक म्हळ्यार लोकानाच. गोंयचे दोन म्हत्वाचे लोकोत्सव जाका आमी म्हणूं येता ते म्हळ्यार एक पयलो शिगमो आनी दुसरें धालो. शिगम्याक फक्त दादले भाग घेतात आनी धालांत फक्त बायलो भाग घेतात. फुगडी हो वेगळो उत्सव न्ही, फुगडी ही धालांचोच एक भाग. फुगडी नाचांत फकत बायलो वांटो घेतात. नाचच्या आदीं त्यो तुळशी वृंदावना मुखार दिवो लायतात आनी देवतांक मांडार येवपाचें आवाहन करतात. हाच्या उपरांत जे म्हणटात तांतल्यान देवता सकयल येवपाक कशी राजी आसात तें समजता. येतना ती बाराबार कुकूम, फुलां, कांकणां आनी बायलेक साडी हाडटात. तांकां सदांच घोवा बरोबर रावंक मेळटलें अशें उतर दितात. चांदण ग चांदण पिठवर चांदण चांदण रात्रीच्या बाजा ग बाई चांदण रात्रीच्या बाजा. कळशी फुगडी वो फुगडेचो भाग आसूं येत. कांकणांनी भरिल्ले हात तांब्याच्या कळशेचेर आपटतात. ते गोंयांत येवपी सगळ्या पर्यटकांनी पळोवंकूच जाय अशें दृश्य. चांदण ग चांदण पिठवर चांदण. कळशींत जेन्ना आमी फूग घालतात म्हळ्यारूच कळशी ही महिलेच्या और बायलेच्या गर्भाचें एक प्रतीक आनी त्या गर्भांत प्राण फुकप म्हळ्यारूच कळशींत फुकप, कळशी फुकप आनी ती फुकत फुकत फुगडी घालप. कळशी ही दिसपट्टी जिणेचो वेगळा नजो असो भाग. भाजयो शिंपूंक आनी पिवपाक उदक हाडपाक वापरिल्ले कळशेक गांवगिऱ्या जिणेंत म्हत्व आसा. कळशी फुगडी कशी अस्तित्वांत आयली ताची एक कथा खूब आदल्या काळांतली आसा, जेन्ना बायलो बऱ्योच पयस वचून उदक हाडटाल्यो. ही कश्टाची चाल सोंपी आनी मजेची जावची अशी कामांत फकाणां करपाची कल्पना मुखार आयली. एका हातांत कळशी घेवन तांणी नाचाची एक तरा निर्माण केली, जिका आमी आयज कळशी फुगडी म्हणून वळखतात. आदली जाणटी म्हणटाली अगो कळसो कित्याक तो रिकामी सांडला, तो भरून दवर. तेन्ना आमी म्हणा कित्याक आई, तर ती तिच्या आईन जें सांगलां तें ती आमकां सांगताली की कळसो हो सदांच भरलेलो आसूंक जाय, की घरान लक्ष्मी येता आनी मागीर ती रातची सारण कयर अशी करता. म्हणजे एक स्त्रीच्याच रुपानूच ती वावरता अशी देवी, तें आमकां कळना. चांदण रात्रीच्या बाजा ग बाई चांदण रात्रीच्या बाजा. चांदण ग चांदण पिठवर चांदण चांदण रात्रीच्या बाजा ग बाई चांदण रात्रीच्या बाजा. चांदण ग चांदण पिठवर चांदण चांदण ग चांदण पिठवर चांदण. हो फुगडी नाच म्हूण समजुपाक तुमकां लोकांच्या जिणेचो एक भागूय दिसता. दोन बायलो एकामेकाचो हात धरून वाटुळ्यो घुंवतात. वयल्यान पळयल्यार एक भोवरो घुंविल्ल्या भशेन दिसता. फुगडेचो ताल सामको वेगी जावन नाचपीणी वाटकुळांनीच नाचतात. ताल तेंगशेर पावतकच नाचपीणी तोंडांतल्यान वाफ भायर घालतात आनी फू असो आवाज जाता. फुगडेंतल्या फूचो हो फू मूळ.
दुसऱ्या एका म्हालांत काणकोणांत आमकां आनी एक फुगडी घालपाक हेची जमात मेळटा. वेळीप जमात. वेळीप ही जमात शेतीचेर आपले भागयता. गोंयच्या रानवटी भागांनी केंद्रीत जाल्ले वेळीप आपले सैम मोगी आनी स्वताचे चालिल्ले जिणेची एक सोबीत बरी देख दिता. ते वातावरणा कडेन जो ताळमेळ सादतात तातल्यान शारांतल्या मनशान शिकपा सारकें आसा. तोळ मारून मी सामी तोळ मारून मी सामी तोळ मारून मी सामी तोळ मारून आवले गा राजा मी मगर वेळीपांच्या लोकनाचाचे ठेके तांचे दिसपट्टे जिणेच्या कामांतल्यान घेतल्यात. वेळपांची फुगडी ते करतात त्या कामाक लागून मातशी वेगळी जाता. रानांनी रावितो जाल्ल्यान तशेंच ते शेतकामूय करतात. त्यांच्या लोकनाचांत हेडगी जीवनशैली बिंबीत जाता. मारून मी सामी तोळ मारून मी सामी तोळ मारून मी सामी तोळ मारून तरी आनी एक तालुक्यांत केप्यांत आमकां एक तिसरी जमात मेळ्ळी जी फुगडी नाचता. ती क्रिस्तांव जमात. हिंदू जावं क्रिस्तांव बायल्यो फुगडी घालतात त्यो कापणे वेळार. हिंदू बायलो रंगीत साडयो न्हेसतात जाल्यार क्रिस्तांव बायलो चौकटांची तांबडी साडी न्हेसतात. तांची उजव्या खांदार साडयेची गाठ आसता. भेणांक ती एक धवी ओडणी बांदतात. ती फुगडी दिसपट्ट्या कामा उपरांत घालतात जाल्ल्यान तांची लुगटां कामाकूच न्हय जाल्यार नाचपाक लेगीत वापरतात. सगळ्या लोकांनाच मांडार जाताले. जमातीची सुवात जाल्ल्यान तिका कसलेंच धार्मीक म्हत्व नासलें. मांड म्हणल्यार आदिवासी लोकांली एकठांय जावपाची सुवात. हाका कसलोच धर्मीक संबंद ना. आतां ही सुवात चडशी गांवची मदी आसतली जंय चड दाटी घरां आसात थिंगा. आनीक जे गांवचे सण आसात, जे गांवचे लोकनाच आसात, जावं धालो म्हण, चागोर म्हण, मागीर इत्रूज म्हण, हे सगळे मांडार साकून सुरवात जावप. फुगडी खरें म्हळ्यार बायलांनी अचकीत नाचिल्लो नाच. ज्यो बायल्यो दिसपट्ट्या कामात उर्बे उमेदीची खीण भरशितात तांणी फुगडी सुरू केली आसूंक जाय. फुगडी हे गोंयचे एक मोती वो एक नाच जाच्या संगीतांत उतरां वा ताल नात आनी नाचप्यांनी काडिल्ल्या आवाजाचेर आनी ठेक्यांचेर तो निंबून रावता. सांग्या